New See Walk Hard, Hello Doctor. Brought to you by Walk Hard Hospitals towards saving lives. नमस्कार. हॅलो दोतोर हे कार्यावळीन परतून एकदा तुमकां येवकार. एक थोडोसो विसव घेवन आमी परतून एकदा नव्या स्वरुपान, नव्या उमेदीन, नव्या हावेसान तुमचे मुखार आयल्यात. आनी आयच्या ह्या दुसऱ्या सेशनांतल्या पयल्याच कार्यावळीन आमचे बरोबर आसात गोंयचे नामनेचे बालरोग तज्ञ म्हणजे ल्हान भुरग्यांचे तज्ञ डॉक्टर पेडियाट्रिशियन डॉक्टर शिवानंद गांवस. आनी ही आसा तांची वळख. म्हापशा न्यू गोवा स्कुलान आनी उपरांत झेवियर कॉलेजींतल्यान शिक्षण मेळोवन शिवानंद गांवसान गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान MBBS ची पदवी मेळयली. उपरांत ते MD जाले. भुरग्यांच्या दुयेंसां खातीर तांणी डिप्लोमा इन चायल्ड हेल्थ कॅर मेळयलो. सध्या ते म्हापसा आपल्या खाजगी हॉस्पिटलांत भुरग्यांक तपासतात. दोतोर नमस्कार, स्वागतम. हॅलो दोतोर हे कार्यावळीन आमी तुमकां येवकार दितनाच इतक्या म्हणजे तुमच्या अनुभवांतले बरेचशे पैलू जे आसात ताचो फायदो लोकांक मेळचो. आणि आमी तुमचे कडेन मागता की ही कार्यावळ आतां सुरू जाल्ली आसात आनी आमचो फोन नंबर जावन आसा 24904444 आनी 24904445. ह्या दोनां पैकी एका नंबराचेर फोन करात आनी तुमच्या भलायके विशीं म्हणजे ल्हान भुरग्यांच्या भलायके विशीं जे प्रश्न तुमच्या मनात आसा ते मन मोकळेपणान विचारात. प्रश्न विचारतना घरा कडल्या टीव्हीचा आवाज मातसो कमी करात आनी प्रश्न मोकळेपणान स्पश्ट विचारात. कोंकणीन विचारले जाता किंवा दुसरे खंयचे भाशेन म्हणजे आमकां कळटा ते भाशेन विचारात. सर, आमी जेन्ना ल्हान भुरग्यांची जतनाय म्हणटा किंवा काळजी म्हणटा किंवा वेन वी लूक फॉरवर्ड फॉर अ गूड आउटकम ऑफ अ हेल्दी बेबी, एक हाची जी पूर्व तयारी आसता ती तशें पळोवपाक गेल्यार आवयच्या गर्भांतल्यानूच सुरू जाता अशें म्हटल्यार अतिशय जावची ना. बरोबर. आमी जेन्ना म्हणटा की एंटीनेटल केअर म्हणजे जेन्ना एखादी बायल मनीस गुरवार आसता किंवा तेचें आपत्य किंवा तेचें भुरगें तेच्या गर्भान वाडटा तेन्ना कशा तरेची तयारी त्या आवयन किंवा त्याच्या घरातल्या कुटुंबियांनी करपाक जाय सो दॅट द future steps go in a very steady and smooth manner. मेन थिंग लक्षात दवरपाचें की घरान जेन्ना बेबी येवपाचें आहा आनी गर्भाशयान जेन्ना बेबी वाडटा तेन्ना आवयन पूर्व तयारी म्हणटा ती करपाक जाय. लास्ट मिनीट रावात जाल्यार मागीर इमोशनल अपसेट जाता, टेन्शन जाता आनी मागीर खुबशे परिणाम भुरग्याचेर आनी आवयच्या हेजेर आरोग्याचेर जावंक शकता. सो जेन्ना भुरगें येवपाचें आसता तेन्ना आतांच्या काळान लोकांनी तरेतरेच्यो क्लासीस स्टार्ट केला. फॉर एग्जाम्पल एंटीनेटल क्लासीस म्हणटात तेका. तितून शिकवण दिल्ली जाता आवयक. बाबा आतां भुरगें येयल्या उपरांत डिलिव्हरी जाल्या उपरांत कितें कितें प्रॉब्लेम आसतात, डिलिव्हरी जावच्या पयलीं रिलॅक्स कशें जावपाचें. तेका फॉर एग्जाम्पल मेनी ऑब्स्टेट्रिशियन सांगतात लामास टॅक्नीक म्हणून आहा. म्हणजे डिलिव्हरी जाताना आवयन कशें रिलॅक्स जाल्यार बेबीची डिलिव्हरी कशी स्मूथ जाता आनी इजी जाता, बेबीक त्रास जायनासतना. ती शिकली जाल्यार आवयच्यान रिलॅक्सेशन टॅक्नीक करूं येता ड्युरींग द डिलिव्हरी सो दॅट बेबीज डिलिव्हरी स्मूथ जाता आनी आवयकूय रिलॅक्सेशन गावता. सेकंड थिंग आतां नवें येयलां म्हटल्यार तें आतांच्या काळान पयलींच्या काळान बेबी डिलिव्हरी जाली की बेबी काडटाले, आई दाई कडेन दिताली आनी दाई व्हरून ताका गरम उदकान न्हाणयताली. आतां तशें ना. आतां लेटस्ट संशोधन जालां की जाल्या उपरांत बेबी आवयच्या उक्त्या आंगाचेर ब्रेस्टा मदीं धरल्यार ताका सेन्सरी टच म्हणटात. म्हणजे आवयचो टच सेन्सेशन जावन खुबशे हॉर्मोनल चेंजीस जाता. बेबीचें स्टिम्युलेशन जाता, आवयचें स्टिम्युलेशन जाता, मिल्क प्रोडक्शन जाता. सो आतां लेटस्ट टॅक्नीक फॉरेनाक बी बेबी जाली की आवयच्या ब्रेस्टा मदीं दवरता आनी क्लोज स्कीन टू स्कीन कॉन्टॅक्ट दवरतात. सर मातसो डिस्टर्ब करता. एक प्रश्न आसतलो तो घेवया आनी मागीर आमी कंटिन्यू करूया. हॅलो 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 डॉक्टर. हां जायत्या दिसान येल म्हूण देव बरें कर. हय, मदीं बाय इलेक्शन बी आशिल्लें न्हय म्हटल्यार तुमकां सगळें बरें सरकार बी दिवया आनी मागीर सुशेगाद आरामान येवया म्हणून मातसो थोडो टायम काडलो. विचार. हां विचार. आमचो एक भुरगो आहा तेका 8 म्हयने. हय. आनी ते 1 म्हयनो जालो आवयगे सोन ती येयली घरा भुरग्याक तेगे दोनी दिम्यो कोट जाता ते आयज पासून जाता भुरग्याच्यो. हय. आनी तो 2 वर्सां पिना दूद. पयलो तो मेडिकलान जालो तो आनी तेका पयलो न्हाणयलो तेका आनी मागीर तेका आनी 10 दिसांनी न्हाणयलो तेका थिंगा हॉस्पिसिया. तो अशें करून मातशें 2 दिसांनी तो मागीर सीक पडटा. ते दिम्या लागून तेका आतां एक पाट दोतोरा घेवयलो तेका तो दोतोर सांगता तेका तूं हाडान दोतोरा दाखय म्हणून. पूण आजून तेका कांय केलें ना. तेका आमी घायल ना. पूण
हें घाताय तेका कितें टॉनीक तशें मकालवीत दोन महिन्याचे समजल्याने 8 महिन्याचं म्हटलं ताणें. म्हाका सांगा भुरग्याची पिराय कितली आसा? 8 महिने. 8 महिने. अच्छा अच्छा. डॉक्टर म्हाका कितें विचारपाचें आसा? आनी हो भुरगो आहा तो तुजो 8 म्हयन्याचो आहा, तेजें वजन कितकें आहा आतां? आतां 8 म्हयने म्हणल्यार वजन आहा दोतोर तेका. आतां ह्या दिसांनी वयल ना पळय तेका पोलिओ घायला पूण थिंग चॅक करूं ना. वजन बरें आहा भुरग्याचें. हय वजन आहा. फक्त पांय कटकट जातात. हय दिम्या कटकट जाता तेजे. पूण तो उबो रावता, पांयाचेर वजन घेता, धरून उबो रावता. वजन घेता आतां ह्या दिसांनी धरून उबो रावता. उबो रावता. फुडें तें कोयना. आनी पांय तेजे बँडशे दिसतात, म्हणजे बो लेग कशे दिसतात, म्हणजे मातशे पांय मातशे एश कोन पूण ते आतां आंकडे आहा ते पांये कशे दिसता, पांये जाल्ल्या भशेन दिसता. मातशे दिसता. फक्त आवाज येता म्हणजे चलतना बँड करतना. आवाज येता एश कोन उबारूंक केसे भाशेन उबार तूं पूण दिम्यातून आवाज येता कटकट. पूण बाकीचें सगळें बरें आहा तेजें. बसता, उठता, उबो रावता. हें पळय तूं म्हणटा तें कॉमन तें. तेका तो कटकट आवाज येता, तेका व्हडलें म्हत्वाचें कांय ना. तो आवाज जसो भुरग्याची एज वाडटा तसो आवाज वयतलो तो. नॉर्मली जॉयंट्स आसता थोड्यांचे लूज आसता, त्या खातीर ते मुवमेंट जाले जॉयंटान की कटकट आवाज येता. तेका जर कितें प्रॉब्लेम असलें जाल्यार तो उबो रावपाचो नासलो, वेट घेवपाचो नासलो. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे पांय सुरवातीक भुरग्याचे बो लेग्स म्हणून आसता. बो लेग्स म्हणजे पांये म्हणटात पळय आमी तशे. ते खूब भुरग्यांक हे पांये पेंड नॉर्मल. भुरगे 1.5-2 वर्सां जाता म्हणसर पांय स्ट्रेट जाता आनी मागीर पांय मातशे नॉक नी म्हणून जातात. आनी मागीर ऑटोमॅटीक स्ट्रेट जाता. हें नॉर्मल भुरग्याक, हेका कांय भिवपाची गरज ना. सर म्हाका दिसता आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा तो घेवया. हॅलो हॅलो हॅलो. नमस्कार दोतोर. नमस्कार. नमस्कार. भुरगे जायत पासून हय तेका कसली वाशिनां खंयच्या वर्सां दिवची पडटात ते मातशें उलगडून सांगा पळोवया. हां श्रीरंग बाब तुमचो प्रश्न बरो आसा. तुमच्या आवाजासून म्हाका कळ्ळें की श्रीरंग बाबांचोच प्रश्न आसतलो म्हणून. बरोबर न्हय? हो प्रश्न आहा वाशिना बद्दल. आतां वाशिना आसा, आतां नवी वाशिनां खूब येयला. पयलींची वाशिनाचो शेड्यूल आसलो तो सगळे जाण जाणा. भुरग्याक जाल्या बरोबर पोलिओ दितात, BCG दितात आनी हेपटायटीस B म्हणून दितात. हे नॉर्मली जाल्या बरोबर 24 तास ते 48 तास नाल्यार 72 तासां भितर दिवंक जाय. पूण मॅक्झिमम डिले करूं येता, म्हणजे जितको टायम काडूं येता तो 1 म्हयन्या भितर तर ही 3 वाशिनां दिवंक जाय. विदीन 24 तास ते 48 तास दिल्यार चड बरी. ही 3 वॅक्सिनां म्हणजे ती बेजीक पोलिओ तोंडान घालता तो, हातीक वाशीन करता ते BCG म्हणजे TB जावंक जायना म्हणटा तें, आनी कामीण जावंक जायना म्हणजे हेपटायटीस B म्हणून आहा. ही 3 वॅक्सिनां सुरवातीक दितात भुरग्याक जाल्या उपरांत. मागीर दर म्हयन्याचो गॅप दवरून नाजाल्यार मॅक्झिमम 2 म्हयन्याचो गॅप दवरून ही वाशिनां रिपीट करपाक जाय. पोलिओ आनी ट्रिपल ही 3दा दिवंक जाय. ही पयलीं बेजीक आसली. आतां तितून एडिशनल येयला म्हणजे कामिणीचे दितात. सेकंड डोस, कामिणीचो 3रो डोस म्हणजे म्हयन्याचो नाल्यार 2.5 म्हयन्याचो गॅप दवरून नाल्यार 2 म्हयन्याचो गॅप दवरून. मॅक्झिमम गॅप 2 म्हयन्याचो. आनी आतां नवीन वॅक्सिन येयला ताका म्हणटात आमी रोटा व्हायरस म्हणून. हे पयलीं नासले. रोटा व्हायरस म्हणून भुरग्यांची हागवण जाता आनी एडमीट करून सर बी लावचें पडटा. व्हायरल डायरिया म्हणटा ती जावंक जायना म्हणून रोटा व्हायरस म्हणून येयला. ती दितलो जाल्यार ती एक्स्ट्रा वॅक्सिन, ताका ऑप्शनल वॅक्सिन म्हणटा. कंपल्सरी न्हू ती, गव्हर्मेंट दिना ती, प्रायवेटान दिता. ती 2 घालूं येता म्हयन्याचो नाल्यार 2 म्हयन्याच्या गॅपान. पूण रोटा व्हायरस वॅक्सिन घालतलो जाल्यार 2य डोस 6 म्हयन्या भितर कंप्लीट जावंक जाय. ते 6 म्हयन्या नंतर मागीर घालतलो म्हटल्यार घालूंक गावना रोटा व्हायरस. सो पोलिओ ट्रिपल 3 डोस जाले आनी कामिणीचे 3 डोस जाले. हेज्या वयर आतां नवें वॅक्सिन येयलां म्हणटा तें हीप वॅक्सिन. हें हीप वॅक्सिन इम्पॉर्टंट. ह्या हीप वॅक्सिना खातीर खुबशीं दुयेंसां भुरग्याक कमी जाता. निमोनिया जावप, कान व्हांवप, कानांतलें इन्फेक्शन जावप म्हणजे सिरियस ना. हें हीप वॅक्सिन आतां गव्हर्मेंट इंट्रोड्यूस सुद्दां करूंक सोदता गोंयांत. थोड्या सेंटरांनी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस केला. हीप वॅक्सिन सुद्दां दिता. आतां म्हणटा हेका म्हणटात पेंटा वॅक्सिन. पेंटा म्हणजे कितें 5 वस्तू एकाच वॅक्सिनान गावता तुका. DPT 3, हेपटायटीस B 4 जाले आनी HIV म्हणजे हीप वॅक्सिन म्हणटा. ही 5 वॅक्सिनां एकाच शॉटान गावता. सो ही 3 डोस भुरग्याक पडटात 1.5 ते 2 म्हयन्याचेर. परत 1-2 म्हयन्याचो गॅप दवरून अशी 3 डोस पडटा. तितून एक्स्ट्रा म्हणटा ते हांवें सांगलें रोटा व्हायरस. हे जे बेजीक वॅक्सिनेशन जालें, प्रायमरी वॅक्सिनेशन म्हणटा की मागीर तुजो फुडलो डोस आहा तो डायरेक्ट 9 म्हयन्याचेर येता उरवऱ्याचो. त्याच्या मदीं तूं घालतलो जाल्यार आनी नवें वॅक्सिन येयलां म्हणटा तें निमोकोक्कल वॅक्सिन म्हणून येयलां. निमोकोक्कल म्हणजे निमोनिया जावंक जायना म्हणून. निमोनिया आतां खूब प्रकारचे आसता. तितून डेंजरस निमोनिया म्हणटा ती निमोकोक्कल. हें वॅक्सिन तुज्यान म्हयन्याचो गॅप दवरून 3 डोसीस घालूं येता. आतां बेगीन घालीत 6 म्हयन्या घालीत जाल्यार 4 डोस पडटात ते.
पूण ओन्ली प्रॉब्लेम हे वॅक्सीन मातशें कॉस्टली. बेस्ट वॅक्सीन हें येयला पळय ताका 4,000 रुपया पडटा, ताका ऑल्टरनेटीव येयला ताका 2,000 रुपया पडटा. हें ऑप्शनल, हें आवय बापायचें ऑप्शन दिता आमी तांकां जाय जाल्यार घालता, पूण घातल्यार बरें. जर तुज्यान घडटा जाता तुज्यान जाल्यार घालपाची. ही जाली 2 एक्स्ट्रा वॅक्सीन, रोटा व्हायरस वॅक्सीन, निमोनिया वॅक्सीन. बाकीच्या खातीर दिल्ली बरी, हेपटायटीस बी, HIV. मागीर 9 म्हयन्याचेर तूं उर्वऱ्याचें वॅक्सीन घालता भुरग्याक. मागीर 1 वर्स 3 म्हयन्याचेर MMR म्हणून वॅक्सीन येता. MMRानूय उर्वुरें, सुरसुरें आनी गालमुणा म्हणून ह्या प्रकार आसता. ही तिनूय एकाच हितून आसता. हें 1 वर्स 3 म्हयन्याचेर. मागीर जेन्ना तूं 1.5 वर्साचो जाता ते 1.5 ते 2 वर्सां मदीं बुस्टर डोस म्हणून घालपाक जाय. बुस्टरान परत ट्रिपल घालतात, पोलिओ घालतात आनी हेज्या वांगडा HIV घालतात, HIVचो बुस्टर. आनी तुवें जर पयलीं निमोनियाचें घेतला, निमोकोकल, जाल्यार तोय बुस्टर घालूं येता. त्याच्या मदीं 1.5 वर्सां मदीं एडिशनल वॅक्सीन येयला म्हणटा तें 1 वर्स 3 म्हयने जाल्या नंतर चिकन पॉक्स म्हणटा तें वॅक्सीन येयला, तें घालूं येता. पूण चिकन पॉक्साक प्रॉब्लेम आहा. सुरवातीक आमी 1च डोस दिताले, 1 डोजान दिवन सुद्दां केन्ना केन्ना भुरग्यांक चिकन पॉक्स बारीक मायल्ड एटॅक येतालो. पूण आतां कितें काडलां सोदून की चिकन पॉक्स सेकंड डोस दिल्लो बरो. तो सेकंड डोस तुवें केन्नाय घालूं येता 8 आठवडे जाल्या नंतर पयल्या डोजाच्या ते 5 वर्सां पर्यंत. पूण सेकंड डोस घातल्यार प्रोटेक्शन मातशें बरें आसता, बेटर कवरेज. त्याच्या मध्ये आनी एक एडिशनल वॅक्सीन येयला म्हणटा तें हेपटायटीस A. तें तुका 1 वर्स 3 म्हयने ते 1.5 वर्स केन्नाय पर्यंत घालूं येता. ओन्ली थिंग हेपटायटीस Aचे 2 डोस. एक घातली की दुसरो डोस 6 म्हयन्यान घालूंक जाय. मॅक्झिमम लांबो येता तुज्यान वर्सभर. पूण एक घातली की दुसरो डोस घालूंकूच जाय इफेक्ट येवपाक जाय जाल्यार. ही 2 एडिशनल, चिकन पॉक्स आनी हेपटायटीस A. मागीर बुस्टर घातलो तुवें, पोलिओ ट्रिपल आनी HIV. मागीर 2 वर्सां जाल्या नंतर आनी एक डोस आहा तो टायफॉयड. पूण ओन्ली प्रॉब्लेम टायफॉयडाचें प्रोटेक्शन आसता 3च वर्सां. एकदां टायफॉयड घातलो तूं, यू आर प्रोटेक्टेड फॉर 3 इयर्स. 3 वर्सां नंतर तुजो इफेक्ट वयता. सो टायफॉयड घालतलो जाल्यार दर 3-3 वर्सांनी घालूं येता. नाल्यार तुज्यान पॉलिसी घालूं येता टायफॉयड घालपाचें, परत 6 वर्सार एक घालपाचें, म्हणजे भुरगेपणान सिवियर अटॅक जावंक जायना म्हणून. आनी मागीर तुजे समज कम्युनिटीन जर टायफॉयड आहा, शेजाऱ्याच्या घरापारांनी टायफॉयडाची साथ पसरलेली आहा, तेन्ना मागीर परत 3-3 वर्सांनी घालूं येता. ना जाल्यार तुज्यान ऑप्शन दवरूं येता घालपाचें काय ना तें. मागीर नेक्स्ट डोस येता तो 5 वर्साचेर, परत बुस्टर येता. 5 वर्साचेर बुस्टर पोलिओ ट्रिपल घालूं येता, नाल्यार पोलिओ DT म्हणून येता तें घालूं येता. आतां हेज्या मदीं आतां ट्रिपलान प्रकार वेगळो आहा. ट्रिपलाचे थोडे सायड इफेक्ट आसता, ते सिवियर आसता. केन्ना केन्ना फिट्स येता ट्रिपल दिल्या नंतर. पेशंट थंड पडूं शकता, लिस्टलेस जावं शकता, म्हणजे मंद जावं शकता, केन्ना केन्ना फिट्स सुद्दां येवं शकता. हे सगळे प्रकार जावंक जायना म्हणून नवे ट्रिपल येयला, ताका DTAP म्हणटा. आमी स्टँडर्ड ट्रिपल दिता हेल्थान, गव्हर्मेंट, प्रायवेटान बी DTWP म्हणजे होल सेल यूज करता, फूल सेल. AP म्हणजे असेल्युलर, अख्खी सेल यूज करना, सेलाचो कुडको यूज करता म्हणून रिएक्शनां कमी. हेका म्हणटात पेनलेस म्हणून आतां नांव येयला तें. हें पोलिओ ट्रिपला वांगडा HIV कंबायन येता भितून, आनी इंजेक्टेबल पोलिओ म्हणून येयला तें कंबायन येता, IPV म्हणटा तेका. सो हेका म्हणटात पेंटॅक्सिन. पूण हें मातशें कॉस्टली वॅक्सीन, तेका 2-1 रुपया पडटा. सो तुका जर स्टँडर्ड DPT नाका, रिस्क कांयच घेवपाची ना, भुरग्याक कांयच त्रास जावंक जायना, पांय सुजूंक जायना, जोर येवंक जायना, पेन उरोंक जायना, जाल्यार हेका पेनलेस DPT म्हणटा तें येयलां. आनी तेज्या वांगडा कंबायन IPV म्हणून येयला. आतां कितें आहा, ओरल पोलिओ दिवन सुद्दां पोलिओ केसीस जाल्ल्यो आहात. 100% प्रोटेक्शन ना. तुका जर 100% भुरग्याचें प्रोटेक्शन जाय जाल्यार ओरल पोलिओ घेवपाचो, आनी तेज्या वांगडा IPV म्हणजे इंजेक्शन पोलिओ, ते 2 डोस दिवं येता तुजे. एक दिली की 2 म्हयन्यान परत आनी एक डोस दिलो जाल्यार तुका 100% पोलिओ प्रोटेक्शन गावली. सो ही सगळी जाली वॅक्सिनां. मागीर तुका बुस्टर 10 वर्साचेर एक येता, आनी मागीर बुस्टर 16 वर्साचेर. पयलीं टेटनस दिताले, आतां TD वॅक म्हणून येता, नाल्यार TDAP म्हणून येता. म्हणजे तितून ल्हान इल्लेले कोले खोकलेचे आसता, इल्लेले टिटनसचे आसता आनी डिप्थेरियाचे आसता. आतां हें लेटस्ट. हेज्या वयर एडिशनल वॅक्सीन येयला नवें म्हणटा ते भुरग्यांक कॅन्सर जावंक जायना म्हणून, चलये मनशाक. हें तुका 10 ते 45 वर्सां केन्नाय दिवं येता. हितून 2 प्रकार येता, एक सर्वेरिक्स म्हणून येता, एक गार्डासील म्हणून येता. दोनूय वॅक्सिनां इक्वली इफेक्टीव, पूण तेंचे 3 डोस घेवचे पडटा. एक घेतली की म्हयन्यान दुसरो, आनी दुसऱ्याच्या 5 म्हयन्यान किंवा 6 म्हयन्यान तिसरो. हें भुरग्याक फुडें जाणटेपणान युट्रसाचें तोंड आसता पळय, ताका सर्विक्स म्हणटात, तेजो कॅन्सर जावंक जायना म्हणून. हें ऑप्शनल, तें म्हारग आसता. सो ही धरली सगळी वॅक्सिनां. हेच्या वयर नवी नवी वॅक्सिनां येत आहा. सर म्हाका सांग, एक प्रश्न आयल्लो आसा तो घेवया. हॅलो 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 हां हॅलो डॉक्टर, म्हाका असो प्रश्न विचारपाक जाय की 2 वर्साच्या भुरग्याक अस्थमा जावं येता? 2 वर्साच्या भुरग्याक अस्थमा जावं येता काय हो प्रश्न? इतकोच न्हय प्रश्न? हय हय. हां बरें आसा. हो पळय, अस्थमा प्रकार आहा. पयलीं आमकां शिकवण आसली की
3 वर्सां सकयल भुरग्याक अस्थमा म्हणून लेबल करपाचो न्हू.